10वी नापास जाले तरी तुमकां भिवपाची गरज ना। एका वर्साचो ITI कोर्स पुराय करून तुमच्यांनी 10वी पास जावं येता। आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही खरी गजाल आसा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तशी घोषणा केल्या। दुसरे वटेन सरकारी नोकरे खातीर एप्रेंटिसशीप सक्तीची केल्या। 10वी नापास जावन एक वर्स ITI करून पास जाल्यार आता 10वी पास जाल्ल्याचे गृहीत धरतले। तशेंच 10वी जावन 2 वर्सांची ITI करून पास जाल्यार 12वी पास जाल्ल्याचे गृहीत धरून सरकारी नोकरे खातीर हे शिक्षण ग्राह्य धरतले, अशी घोषणा मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान केली। म्हणजे 10th फेल जालो आनी 1 year ITI जर तेणी केली विच इज इक्विवेलंट टू 10th पास। हांवें कित्याक सांगलां, जे भुरगे 10th पास थंय जावंक शकना तांच्यांनी ITI वयचें आनी मिनिमम 1 year ITI पास जावची which is equivalent. We are treating in a government job which is equivalent to the 10th pass. Again, those who are 12th fail जाता किंवा 10th जावन जर त्यांनी 2 वर्साची ITI करीत जाल्यार which is again equivalent to the 12th pass. म्हणजे ते आमी ट्रीट करता आनी म्हणून तर टेक्निकल एड्युकेशन, स्किल एड्युकेशन भुरग्यांक सगळ्यांकूच पुराय म्हणजे गोंयभर पेरंट्सांनी फोर्स करून तूं 10वीकूच बस हे करचे ऐवजी भुरग्यांक 10वीक जर पास जायना आसत जाल्यार ITIच्या माध्यमांतल्यान वचून आमी वेगवेगळी ऑप्शन दवरल्या। ताजेर तेंच्यांनी 10th आनी 12th पास हे दोनूय दिवपाची म्हाका दिसता गरज आसा। 13वी, 14वी आनी 15वी म्हटल्यार पदवी अभ्यासक्रम पुराय करतना ITI कोर्स पुराय केल्यार दुसरी डिग्री लेगीत दितले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। ते भायर सरकारी नोकरे खातीर अर्ज करपी उमेदवारान एका वर्साची एप्रेंटिसशीप केल्ली आसपाकूच जाय। एप्रेंटिसशीप केल्ल्या उमेदवाराक सरकारी नोकरेंत प्राधान्य दितले, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। आमी ड्युअल डिग्री सिस्टम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केली। तुम्ही तुमच्या हायर एड्युकेशन घेता आसतना ITIनी वचून तुम्ही सर्टिफिकेट कोर्स म्हणजे फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर करता आसतना कोणाक जर दिसलें आपूण ITIतलोय बी कोर्स आमकां करपाक जाय आसत जाल्यार ती ड्युअल डिग्री किंवा ड्युअल डिप्लोमा किंवा ड्युअल सर्टिफिकेट हे कोर्स आमी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केल्या। आणि त्याच बरोबर आमी हायर एड्युकेशनाच्या बाबतीत वेरियस इन्स्टिट्यूशना कडेन डायकिन आसतले, टाटा आसतले, वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूशना कडेन आमी टायअप केला। आणि हो टायअप कित्याक तर आमी म्हणटा जसो एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम आमी गव्हर्मेंटात इंट्रोड्यूस केलो 10वी पासून पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत प्रत्येक भुरग्यांक म्हणजे एप्रेंटिसशीप इज कंपल्सरी आसा। गव्हर्मेंटाचो ऑलरेडी सर्क्युलर आयलो की हाज्या फुडें जांकां गव्हर्मेंट जॉब जाय तांकां एप्रेंटिसशीप ना जाल्यार एका वर्साचो एक्सपिरियन्स हो कंपल्सरी आसतलो। आणि म्हणून तर आमी जो भुरगो आमचो ग्रॅज्युएशन पास जाता किंवा 12वी पास जावन फुडें वयता ताका दिसता आसत जाल्यार त्यांनी वेगवेगळ्या सेक्टरात आपल्याक आवड आहा त्या सेक्टरात त्यांनी एप्रेंटिसशीप म्हणा किंवा इंटर्नशीप जॉईन करचे, जेणे करून एक वर्क कल्चर आणि बरो वर्क फोर्स गोंयांत क्रिएट जावचो हो सरकाराचो प्रयत्न आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।